मागीर नेक्स्ट आयले तुमगेले दीप वीर वेडिंग वर्ल्ड वायड नांव जाल्लें ते एक बारी लायक एक्सपिरियन्स आमकां. हांव दुबयंत आशिल्लो, तांगेले फोन आयले. सडनली एक फोन आयलो, एक डेस्टिनेशन वेडिंग आसा करतोय म्हणून. जायत म्हणलें म्हाका एक डावट आशिल्लें. आसचें पुरो हंगेले रुमर आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ. मागीर आमी सांगची तशें ना न्हू कोणाक. आनी तांगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ पाप हें आसता पळय, सेलिब्रिटी न्हू तांचे पुरो. मागीर आमी जाय म्हणून सकल कडेन सांगून मागीर ते पुरो कसले कळ्ळें. आमी वचून येवं ते कोणाकय कळ्ळें. पुरा सुमार पेपरांत एवरेज म्हणलें आमी उदयवाणीर आनी पळय बँगलोर टायम्स आय मस्त कळ्ळें. बारी लायक जालें ते प्रोग्राम. आमी 10 दीस इटलींत आशिल्ले. तांकां लायक करून केळीपानांतू आमगेले हांगा मंगळूराचो बेंगळूरा कशी केळीपानां वाडतावे, लसूण पियव आनी नाशी लायक रांदप. एक आमगे कसं आयटम केले तुमी ते? आमगेले फस्ट एक पुरी, ताका एक भाजी आनी तेंडले बेबे करी, चण आनी कणगी घालून सुकें आनी दाळीतोय, सारू, कोळंबो आनी एक गशी. वडशी कसं केली? वडशें मणगण केलें, उब्बट आशिल्लें, कुंडो. एक बारी खूश जालें तांकां रणवीर सिंगा केफरा. वय तांगेले चेन्नकारांगेले जन तांकां पुरा हे कशें दिसलें? तांकां बारी खूश जालें सकाळच्या लाग. तांगेले कसले आयटम केले गी तुमी? ना, तांगेले वेरी नेक्स्ट डे तांगेले टायप आशिल्ले. आमी कसले करोवचे आनी मस्त पट आमी तांकां रुल्लाम करून दिल्ले, इडली करून दिल्ले, पाळ करून दिल्ले. एक एक दीस एक 10 दीस आशिल्लींच आमी. मस्त पुरा आयटम आमगेले गांवचे. थंय तुमकां अशी कोणें सहाय कशी? ना, कोणें नाशिल्ली. तुमीची? आमचो मेल बायल आनी मेल पूत अर्जून. आमी ताक जन मात्र. वय न्हय तुमकां आतां अमेरिकान जो कॅनडान तांचे बायल मनशां तुमकां सहाय आशिल्ले? हांगा तुमी? ना, आमीच. हांवें रांदप केलेलो आनी 2 जण म्हाका असिस्ट केलेलो. एटलिस्ट वाडोवंक दुसरेंचे आमी कांय ताका वच्चे न्ही. इथे म्हळ्यार तांणीच ते हँडल केलेचे. म्हळ्यार इव्हेंट थ्रू एंजल अल्मेते इव्हेंट आमकां कितलें काम दिलें पळय तितलें मात्र आमकां रांदप करून हें मात्र. तिका बारी खूश जाल्लें आनी तिका कापी बारी इश्ट, फिल्टर कापी. सकाळीं 4-5 घंटे निमगीत आशिल्ली. आमी दीपिका रणवीर सिंगान वार्डिकेची एक फोटो ह्या संदर्भार पळोव येता म्हण दिसता म्हाका. वय व्हंकल आनी तुमगेले पूतूय आसा. हय आनी तुमगेले बायल. हे खंयची एक हाजी रेजॉर्टांत जो कशी म्हापशी बारी लायक एक रिसॉर्ट. मस्त फुल्ल कालाचे कोणाकय दिनाचे म्हण दिसता. तांणी कसं रिक्वेस्ट करून तांकां बारी एक बारी एक लायक आयलँड आनी लायक सेक्युरिटी आनी पुरो कसले तांचे विशय कसले आमकां भायर कोणाकय आमकां जायनाशिल्लें म्हण तांणी बारी सेक्युरिटी आशिल्ली. कितें म्हळ्यार ते तांगेले पर्सनल न्हू. तांकां आमी थंय गेल्ले वेळार थंय इटली ज्यो भोंवच्याक न्ही कसले वय तांणीचे अवकाश न्ही करून तांणी कार गिर दिवन भोंवच्याक अवकाश बारी चांग जावन तांणी एक लायक अनुभव तुमकां बारी लायक. वय तिवे पुरो बारी लायक आमगेले उरलेलो आमचे गेले तशें. वय वय कोंकणी उलयता. वय कसले एक हांगा पळोवचें पुरो तुमी इतलो दीपिका पडकोण म्हणून बारी सिंप्लिसिटी. तावे तशीच बारी आमकां एप्रिसिएशन आनी कळून बारी. हाजे फुडें तांगेली फॅमिली तुमी ಸ್ವಲ್ಪ वय वय कोण दाखोवन ती सान चेडलो दाखोवन आमकां वता घरकण तांगेले आमी केन्ना हें करताची थंय कॅटरिंग सर्वीस दिताची. वय 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 तांणी ओरिजिनली प्रकाश पडुकेळ पयशा कुंदापूरचे तांणी बारी एक मायंड चांग जावन. वय ताजे नंतर तुमकां दीपिका हागेले वीर वार्डिके नंतर तुमगेले हांतू आनीक चड ऑर्डर्स आयले गी कशी ताजे आजिके जाल्यार इतलें वर्स जाल्ले आजिके जाल्यार जन पळोवन हें करताची. आतां चेडलो कशें म्हळ्यार आमगेले वेबसायट पळयताची हें करताची
सकाळी जण आत्ता चेंडूवा वय फूड जाल्यार हावस बापूस पुरो डिसायड करचें आशिल्लें आतां कसं म्हळ्यार चेंडू फस्ट पळयताचे तांकां तांगेले वाडीक कशें जावका असल पुरा वय आतां आशिल्लें ते फस्ट चॅक करतात वेबसायट चॅक करतात वय 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 आनी तुमकां हे दीपिका आनी रणवीर सिंगाले वार्डिके संदर्भात एक सर्टिफिकेट दिल तांणी वय वय प्रकाश पडको वय वय बहुशा त्या सर्टिफिकेटय आनी तुमी कॅनडांतू आनी अमेरिकांतू परा केल्लेले सर्विसाकय वय ते आनी तुमकां संमेळन वय ताजें मुख्य कारण कसं म्हळ्यार चांकन केल्ले रे वय एप्रिशिएशन मेळटा वय म्हळ्यार एक उद्देश वय आमी कॅनडाचे तुमगेले वय वय तुमगे बायलेनी तुमकां दिला आमी वच्चे बशे फुडें आमी एक निर्धार करनो ताचे हांव आमेल बायल पुरो हांव तांकां स्ट्रिक्टली सांगता कसं जाल्यार काम मुख्य वय आमगेलें काम फस्ट आमगेलें काम वय भोंवची गे ते पुरो मागीर सेकेंडरी काम सक्सेस जाल्यार मात करता ते पुरो वय एक स्वल्पय मिस्टेक जावचें ना जें पुरो करचें व्हड विशय न्हय वय आतां आमी दिपिकाल म्हणलें कोंकणी संमेलन म्हणलें स्वल्प मिस्टेक जाल्यार मागीर वर्ल्ड वायड आमगेलें नांव वायट जाता वायट जाता आनी आमकां आमगेलें हेंचें वायट जाता कॅरियर वायट जाता देवान दयान आमी एक स्ट्रिक्टली मनान तो वय एक हें केलें मी ते आमकां आजी काही त्या म्हणटा तुमकां तुमगे बायलेन सपोर्ट मस्त खंड पडटा एक फाटीबला गट्टी एक मस्त वय नातल्यार आतां फॉरेन गेल्या न्हू की भोवया शॉपिंग करुया ते कसं न्ही बारीक काम काम मस्त वय ताजे मी ते आमी देवान दयान आजी काही वय तशी आसाची मागीर हे तुमगेले सोना इव्हेंट्स म्हळ्यार केन्ना आरंभ केलो तुमी आमी सद्याक आतां एक 3-4 वर्सां न्हू म्हळ्यार सक्कड जन म्हगेले निमगीत आशिल्लें आतां एक वार्डीक म्हणलें एक कसलें म्हणलें आतां बेंगलोरा आतां परगांव दाखोवन येतान जनाक जेवो आनी थंय आशिल्ले जनाक रिलायबल कोण म्हणून गोत्त आसना वय आतां इव्हेंट थ्रू आनी गेले डबल खर्च जाता वय मस्त पुरा वय आनी केला इव्हेंट थ्रू गेल्यार तुका 10 लाख 15 लाख 20 लाख म्हणटाचे वय आमी कसं करता म्हळ्यार व्हेरी रिजनेबल कोण आसा तांकां गुर्त करून दिताचे तशी आनी एकोमोडेशन जेवो गांवां दाखोवन आयले रे भटमा म्हाकानी सक्कड तांकां कनेक्ट कोण सोडता वय वय तितलेच तशी वय 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 शामियानाच्या कसं जाल्यार मेकअपाच्या वय वय कितें म्हळ्यार तांकां मस्त इजी जाता ताजी वय आनी कसं नाही काही व्हेकल जाय जाल्यार व्हेकल सक्कड वय सर्वीस म्हण आमगेले 24/7 वय वय आनी हे भांगर मागीर बुटीक हे प्रकशी भांगार आनी म्हळ्यार आमगेले एक्चुली बेंगलोरांत आभरण आसा वय स्वर्ण आसा वय असल पूण आमचे गांवची जनाले एक कसं जाता म्हळ्यार तांकां एक बिजनेस जाता एक वय वय आनी आमी एक गुर्त करून दिल्यार वय आमगेले गांवचे म्हळ्यार जन गोत आसना तुमकां वय रिलायबल आसताची वय विश्वास आसता कोण कोणाक आतां नॉर्थ इंडियनाक केल्यार वय ताजे भितर प्रयोजन ना वय आनी हांकां एक खूश जाता सुलभ जाता काम परा वय तशें आमी तसल पुरा काम चलोन आयलाचे तशी मागीर आतां तुमगेले पुत्त आनी एक नवे एक स्टार्ट केले म्हळ्यार चडावत जावन आतां 90% आमचे केलें जाल्यार जन आनी आमगेले तुळू जन आसात तांकां गांवची आमचे गेलेले जळके रांदाय आनी चिकन जेवो आसा पुरा गांवचे टायप जावका जाता गांवचे टायप करताले कोणें नाचे आतां हॉटेलान पुरा हे आंबट असल पुरा कोणें करनाचे चणती आतां आल्ली पियाव असल पुरा तो म्हळ्यार कोर न्हू तांकां घरकड पावोवचे एक कार्यक्रम हिंगा मासूल वय वय आतां जे सुंगटाचे हिंगो तशें पुरा ताणें स्टार्ट केलें ते लायक सक्सेस जालें हांव ताका सांगलें एक्चुली करोना टायमार मस्त आमकां एक युजफूल पडटा तो मस्त रांदपानी शिकलो स्वंत जावन कसं म्हळ्यार हाजी मी ती एक हांव सांगचें कसं म्हळ्यार खंयचेय आतां केटरिंग करो हॉटेल करोची आमकां मेन रांदप गोत वय कामाच्यान कसं केल्यार ते कामाच्यान तशीच आनी आमगेले तांचो एक टच आसलें रे वय कामाचें आमी ट्रेन करयात वय
कोणाकय जावते तशें आमी प्रत्येक आमी कामाचे आयल्या रे तांकां फस्ट ट्रेनींग करताची अशी कर काम म्हणून आमगेले मेथडार कर काम म्हणून. वय आता कोण बॅकांनी तुम्ही खंयचे रेडीमेड पावडर घालता की नाही तुम्ही बाजू आमी भाजनो आमी करचे आनी इवन खंयचे आयटमाक आज मेरेन प्रिजर्वेटीव घालनी खंयचे ताका टेस्टिंग पावडर घालचे कलर एक मात्र यूज करताचे तेवे लायक कंपनीचे कलर आसा मात ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ನಾಜಲ್ಲದೆ ಅದು ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಹಳದಿ ಗಾಲ್ನೋ करचे प्रिजर्वेटीव घालून करको ना इवन इत्या म्हळ्यार आतां आमगेले मलगडे कोण ते पुरो यूज करता सांग रूच जायनाशिल्लें वय तशी